आता सध्या ॲडमिनिस्ट्रेटर अरविंद कुटकराकडे आमचे ऑलरेडी डिस्कशन जाल्लें आसा आनी डिस्कशना प्रमाणे जे RCSन आमकां लेटर दिल्लें आसा ऑफिसाक रिगार्डींग पॉयंट नंबर 3 आमकां तेजेर आमी सहमत ना। आमकां एक डावट आसा की त्या हेजें कितें म्हटलां की तो वेज इश्यू आसा तो हेजे मग डिस्कस करचो म्हणून, पण एज पर गोवा कोऑपरेटीव सोसायटीज एक्टा प्रमाणे वेजीस आसा आनी रिक्रुटमेंट ऑफ स्टाफ आसा इट इज अ पावर ऑफ बोर्ड अशें आमचें म्हणणें आसा। म्हणून आमी ॲडमिनिस्ट्रेटराक रिक्वेस्ट केलें की आमची एक जॉयंट मिटींग RCSा कडेन जावची। त्या प्रमाणे आमकां कुटकर सरान सांगलां की वेनिसडे इन द इवनिंग आमी ताका मेळपाक वतले आनी त्या प्रमाणे कितें आहा तें आमी सॉर्ट आवट करुया म्हटलां। त्याच बरोबर आमचे MSCP एरियस आसले पळय इश्यू तो तेणी बेगिनल्या बेगीन सॉर्ट आवट करता म्हणून सांगला। परस आनी काही गोष्टी आमची एनोमली आहा इन पे फिक्सेशन तें सुद्दां तेणी आमी सॉर्ट आवट करता म्हणून सांगला तेणी। आनी प्लस आजचो जो स्ट्रायक आसा तो आमी पोस्टपोन करता, विड्रॉ करिना बट पोस्टपोन करता आनी त्या संदर्भान आमी तांकां फाल्यां लेटर दिवपाचें आसा। तात्पुरते आमी तांकां म्हणला रिक्वेस्ट केला की जो टोकन स्ट्रायक जो आसा तो तेणी फाटीं घेवचो आनी तशें तेणी आमकां सांगलां की आमी हो फाटीं घेता आनी पोस्टपोन करता म्हणून। आनी ह्या संदर्भात क्लॅरिफिकेशन जें कितें RCSन मागलेलें आसा त्या संदर्भात आमी रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटीव सोसायटीजान बुधवारा 3:30 वरांचेर सादारणता सगळ्याचे कन्विनियन्सा प्रमाणे मेळपाचो अशें मान्य केलें। सहकार मंत्री गोविंद गावडे म्हणटात चर्चेन आनी सामंजस्यान हो प्रश्न सोडोवपाक जाय। युनियन लिडरांच्या नादाक लागल्या जाल्यार खंय कामगार घरा वतले। दुधाची शॉर्टेज जावची पण म्हज्या ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान तांकां इतलेंच सांगपाचें आसा की स्ट्रायक करून कांय जावपाक शकना। गुडविलान ते बसून ते सोंपोवपाची गरज आसा, ते मिटोवपाची गरज आसा। कोण ते युनियन लिडर जे कोण आहा त्यांच्या प्रोवोकेशना भितर तुमी येवचे न्ही, कारण तुमकां फुडार आसा, तुमकां फॅमिली आसा आनी ह्या लोकांक तुमकां स्वता विचार करपाची ताकद आसा ती तुमी थोडीशी आपणायची आनी आपली क्लीन इमेज तुमी दवरची इतलेंच म्हजें त्या कर्मचाऱ्यांक हें आसा। आनी ह्या संदर्भान अजून पर्यंत कर्मचारी कारण म्हजे कडेन तरी म्हाका कांय खबर ना, पूण आय हॅव हर्ड दॅट दे आर आवटसायड द गेट। पूण आमचें हें असो म्हजो तरी स्टँड असो आसतलो की बाबा खंय तरी RCSन जी क्वेरीज जी काडिल्ली आसा त्या क्वेरी तांच्यांनी कंप्लाय केल्या नंतर वी कॅन टेक द डिसिजन। आनी सपोज पळय फाल्यां सकाळ तुमकां 7th पे जर लागलो किंवा जर जावपाचें डिसिजन जर जालें जाल्यार तुमकां एरियर्स मेळटलेच न्ही, तातूंत भितर तुमकां आंदोलन करपाची कांय गोश्ट ना, गरज ना। बसता जाल्यार बसता, ना जाल्यार ना, ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी। हें जर ते करपाक जर केलें जाल्यार हांकां एक दीस हात धुवन वयचें पडटलें आनी मागीर आज जे यूथ जे कोण थंय कामाक आसा तांकां त्रासां पडपाची ही सगळी तकली आहा। सो तुमी बरे भशेन तो समजून घेवचो, डेरीक समजून घेवचें आनी तुमी मुखार वचचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।